हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू विदेश क्लासेस. आणि आयज या व्हिडिओन आम्ही रिजनिंग अंडर लेटर अँड सिम्बॉल सिरीज टाइप जे क्वेश्चन्स आहात पळय ते पळयतले. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट क्वेश्चन, सो बेसिक थिंग्स जे तुमकां खबर आसपाक जाय जर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन सपोज ड्युरिंग द एग्जाम टाइम येयले जाल्यार. सो फर्स्ट द लेटर अँड सिम्बॉल सिरीजान तुमकां फर्स्ट अल्फाबेट्स हे ऑब्वियसली खबर आसतली. सो अल्फाबेटचो सिक्वेन्स सारको पळयात. ओके, जितले तुम्ही प्रॅक्टिस करतले असले क्वेश्चन पळय तुमकां इमिजिएटली फास्ट सॉल्व करपाक हेल्प जातली. ओके, सो फर्स्ट अल्फाबेट, मागीर नेक्स्ट हे मेन आसा भितर इवन नंबर आणि ऑड नंबर. ओके, सो चडशे क्वेश्चन इवन आणि ऑडाचेरूच असता. ओके, सो फॉर्म्युला जे आसा पळय एन स्क्वेअर प्लस 1. ओके, सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन सुद्धा तुम्ही सॉल्व करूंक शकता, पण डायरेक्टली तुम्ही विथ द हेल्प ऑफ इवन आणि ऑड जर सिक्वेन्स तुमकां कळो जाल्यार तुमकां इझिली सॉल्व करपाक जातले खंयचोय क्वेश्चन जो आसा तो. ओके, सो जर कोणी माझे रिजनिंग अंडर नंबर सिरीज जर व्हिडिओ कोणी पळोवंक ना जाल्यार ते पळयात. सो ते व्हिडिओ पळोवन जर तुम्ही हो व्हिडिओ पळयशात जाल्यार आनीक तुमकां चड बरी आयडिया मेळटली. ओके, नंबर सिरीजाची जी लिंक आसा ती हांव तुमकां डिस्क्रिप्शनान दवरता, सो तुम्ही क्लिक करून ते व्हिडिओ जाय जाल्यार पळोवपाक शकतले. आणि नेक्स्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट हितून तुमकां खबर आसपाक जाय स्क्वेअर्स. ओके, सो हांवें नंबर सिरीजानूय तुमकां सांगलेले स्क्वेअर्स हे जाता तितले तुम्ही 30 पर्यंत तरी एटलीस्ट ट्राय करा बरोवन दवरपाचे आणि स्टडी करपाचे. सो स्क्वेअर पळयात, वन स्क्वेअर, स्क्वेअराचो मिनिंग कितें, वन हो स्वता 2 टाइम्स मल्टिप्लाय जातलो, 2 स्क्वेअर 2 हो स्वता मल्टिप्लाय जातलो आणि 4. ओके, सपोज जर तुमकां विचारले स्क्वेअर रूट ऑफ 9. ओके, सो हेचो आन्सर कितलो आसतलो 3. म्हणजे हो स्क्वेअर जो आसा पळय हेका स्क्वेअर म्हणटाले. सो हो स्क्वेअर आहा तो हांगा येता आणि हेजे आन्सर मागीर हे जातले स्क्वेअर रूट ऑफ 9 3 जातलो अशें. ओके, सो स्क्वेअर रूट ऑफ 16 4 जातलो, स्क्वेअर रूट ऑफ 25 5 जातलो. हे तुमकां बेसिक थिंग जे आसा पळय हे खबर आसपाक जाय. सो नोट डावन करून जाता तितले स्टडीज करात तुम्ही. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सिरीज. सो आमकां नेक्स्ट टर्म जो हांगा आसा पळय तो फाइंड करूंक सांगला. फर्स्ट दिला ए, मागीर दिला डी, मागीर आय आणि पी, आणि मागीर नेक्स्ट टर्म फाइंड करूंक सांगला. सो फर्स्ट आता कितें करतले ए डॅश टू डी. सो पयलो हो हांगासून हांगा गेला रायट. सो ए जो आसा डी कडे पावपाक कितलो नंबर ऍड करता पळय तो आमकां फाइंड आउट करपाक जाय. सो पळयात, ए कन्सिडर करूं नाकाच. ओके, बी सी डी जे पळय 1 2 3 डी कडे पावपाक कितले नंबर्स घ्यावे लागले का 1 2 3 राइट. सो हांगासर 3 येयलो, मागीर डी येतलो. आता डी टू आय म्हणजे डी कन्सिडर करपाचो ना, तेजो फुडलो नंबर आहा तो काउंट करपाचो. पळय डी टू आमकां खंय वचोंक जाय, आय कडे वचोंक जाय. सो डी धरपाचो ना, 1 2 3 4 5. सो कितलो येयलो 5 येयलो. मागीर आय टू पी कडे वयतलो. आता आय धरू नाकाच तेजो फुडलो कळ्ळें, कित्याक ऑलरेडी एन काउंट करतना डी धरला, मागीर डी हांगासून काउंट करतना आमी आयक धरला राइट. सो तो कन्सिडर धरू नाका, तेजो फुडलो आता आय कडसून स्टार्ट कराच, आय कडल्यान बॅच. सो हांगासून स्टार्ट करतले 1 2 3 4 5 6 7. मागीर पी टू डॅश म्हणजे हांगासर कितें येतलो तो आमकां फायंड करूंक जाय राइट. हांगा कितें येतलो तो. सो आता तुम्ही जर हांगासर नंबर पयले 3 5 7. सो तुमकां हांवें पळय सांगला व्हेरी इम्पॉर्टंट 3 5 7. नेक्स्ट नंबर कितें येतलो 9. ओके, सो नेक्स्ट नंबर तुमकां कळ्ळो हांगासर 9 येतलो. सो आता खंयसून काउंट करतले, आता पळय पी आसा सो पी सोडून 9 नंबर काउंट कराच. पी सोडून म्हटलं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो हांगासर नेक्स्ट टर्म जो आसा तो कितें येतलो वाय येतलो. ओके, सो ऑप्शनान तुम्ही पळोवपाक शकता सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. हो पॅटर्न याद दवरपाक जाय म्हणजे सिरीज. सो कसो सिरीजान चल्ला पळय पॅटर्न कसो आसा पळय तो तुमकां याद दवरपाक जाय. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग लेटर. सो आता फर्स्ट लेटर कितें आहा बी. सो परत सिक्वेन्स तसोच पळयात, बी टू ई, मागीर ई टू एच, मागीर के एन, आणि मागीर नेक्स्ट लेटर कितें येतलें पळय ते. सो बी टू ईक चला, बी सो बी धरचें ना, 1 2 3 ई कडे पावपाक कितले जाय +3 राइट. मागीर ई टू एच म्हणजे ई धरचें ना, 1 2 3 +3. मागीर एच टू के, एच धरचें ना, 1 2 3. मागीर के टू एन, के कन्सिडर करचें ना, 1 2 3 के टू एन म्हटलं सो 3 येयले. सो तुम्ही हांगासर आता पॅटर्न पळोवपाक शकता सगळीच कडे कितें ऍड आसा 3. सो ऑब्वियसली हांगा सुद्धा कितें आसतलो ऍड 3 आसतलो. सो एन सोडून तुमकां फुडले 3 काउंट करूंक जाय, 1 पळय एन सोडून 1 2 3. सो कितें आन्सर येतलो हांगासर क्यू येतलो. सो ऑप्शन पळयात बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट इन द सिरीज.
सो हांगासर जर तुम्ही अल्फाबेट पळयली जाल्यार ही रिवर्स फॉर्मान आसा. ओके, सो झेड स्टार्ट जाला, मागीर एक्स, यू, क्यू, एल. सो अशें तुमकां पळोवन कळपाक जाय हांगासर रिवर्स अल्फाबेट चालू जाले. सो आतां हांगासरूय सेम तशीच मार्किंगूय करतना तशीच कराच. एक्स, यू, क्यू, एल आनी मागीर जो कितें नेक्स्ट आहा तो येतलो. ओके, सो झेड सिरीज पळय, झेड. सो झेड काउंट करचें ना, एक्सा कडेन येवंक जाय. सो 1, 2 कितले आसा हांगासर, प्लस कितले जातले 2. मागीर नेक्स्ट यू कडेन येवंक जाय. सो एक्स सोडटले तुमी 1, 2, 3. सो हांगा प्लस 3. मागीर यू टू क्यू, यूनसून क्यू कडेन वयतले. सो यू सोडटले 1, 2, 3, 4. सो तुमकां पळोवन कळ्ळें कितें चालू आसा सिरीज हांगा. 1, 2, 3, 4. मागीर नेक्स्ट नंबर कितें येतलो, 5 येतलो. पळयाच 1, 2, 3, 4, 5. 5 जालो. सो एला कडसून कितें नंबर चालू जातलो, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एल धरप ना. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो कितें येतलें लेटर एफ. सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. ओके, सो अशें रिवर्स फॉर्मानूय येवंक शकता. नंबर्स सिक्वेन्स फक्त सारको याद दवराच. इवन आनी ऑड ना जाल्यार हो आतां पळय नॅचरल नंबर. सो 1, 2, 3, 4 जे कितें सिरीज चालू आसता पळय ते. ओके, नेक्स्ट व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन दिस वन. चूज द ऑड वन आउट. सो आतां तुमी हांगासर सिक्वेन्स पळयाच, 4 आसाच. ओके, सो 2 अल्फाबेटाचो हांगासर पेर करून दिला तुमकां. सो आतां तुमकां हितून आयडेंटिफाय कशें करतले, ए सी कळ्ळें, ए सी मागीर दिलो डी एफ, मागीर जी आय दिलो आनी मागीर के एल दिलो. तितूंतलो ऑड वन आउट म्हणजे डिफरंट आहा तो कितें करूंक जाय तुमकां, खंयचो तो ऑप्शन सिलेक्ट करपाक जाय. सो ए टू सी, ए सो मदीं कितले लेटर आहा, एक आसा. बी, डी एफ, डी जाल्यार काय मदले लेटर ना हांगासर पळय, हे लेटर तेंच्यांनी दिवंक ना म्हणजे +1 हांगासर आसा. मागीर जी टू आय, सो हांगासर एच, रायट. सो जी एच आय. आतां हांगासर के आनी एल, के आनी एलाच्या मदीं येता लेटर खंयचें थिंक कराच. सो जर तुमी अल्फाबेट जर पळयली पळयाच हो सिक्वेन्स ए टू सी म्हणजे कसो दिला पळयाच. ए सी, बी, डी एफ ई लेटर आसा, जी आय मदीं एच आसा आनी लास्टलो कोण के आनी एल. हे दोनूय कितें आसा, कंटिन्यू आसा, रायट. सो हेंच्या मदीं अल्फाबेट वचना. सो हो ऑड जालो तेंच्या मदलो. हेंच्या मदीं कितें आसा, एक गॅप आसा, हेंच्या मदीं गॅप ना. हे दोनूय नेक्स्ट कंटिन्यू नंबर येताच, रायट. सो हांगासरलो ऑड वन जो आसतलो तो के एल आसतलो. क्वेश्चन नंबर 5, व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन. सो कंप्लीट द सिरीज. सो हांगासर तुमकां एक सिरीज दिला जे सिम्बॉल्स ऑर वी कॅन से अ सायन जेका एक पॅटर्न आसा. ओके, सो जर हो पॅटर्न आतां तुमकां जर पळयलो जाल्यार चडशे तुमी खंय पळोवपाक शकता, ह्यो मोबायलार एक पळयलाच आसतलो तुमी. ओके, कीपॅडान. तसोच हो जो पॅटर्न आसा पळय ह्यो किबोर्डा वयलो पॅटर्न, क्वॉटी कीबोर्ड म्हणटा पळय, म्हणजे जो लॅपटॉपाक अटॅच आसतलो नाजाल्यार कॉम्प्युटरार जो सेपरेट कीबोर्ड येता पळय तेजे वयलो पॅटर्न ह्यो. सो फर्स्ट ह्यो तुमी स्क्रीनशॉट मारून नोटबुकार दवराच. हो नंबर जर तुमी कीबोर्डार पळयलो हो नंबर, ओके, सो कीबोर्ड क्वॉटी. सो हे जो सिक्वेन्स आसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 जे कीबोर्डाचेर नंबर्स आसतात 1, 2, 3, 4 त्याच्या वांगडा हो सायन आसता. सो वनाचेर ही सायन मेळटली तुमकां. सो हेका सायनीक कितें म्हणटले, एक्सक्लेमेशन मार्क. सेकंड नंबरार एट सायन म्हणजे @ म्हणटा आमी. थर्ड हॅश सायन आसतली थर्ड नंबरार. फोराचेर ही सायन डॉलर. फिफ्थ नंबरार पर्संटेज. सिक्स्थाचेर कॅरट. सेवेनाचेर एंड सायन आसतली. एटाचेर स्टार आसतली. नायनाचेर ओपन ब्रॅकेट. 10चेर क्लोज ब्रॅकेट. सो हे नंबर्सूय याद दवरूंक जाय आनी हो सिक्वेन्सूय याद दवरूंक जाय. सो आतां जर तुमी क्वेश्चन पळयलो, फर्स्ट हॅश दिला थर्ड नंबरार. सो हॅश ह्यो थर्ड नंबरार आसा. मागीर डॉलर सायन ही खंयच्या नंबरार आसा, 4 नंबरार आसा, रायट. मागीर पर्संटेज 5 नंबरार आसा आनी मागीर ह्यो जो कॅरट आसा तो 6. सो नेक्स्ट डॅश दिला तुमकां आनी नेक्स्ट मागीर स्टार जो आसा तो खंयच्या नंबरार आसा, 8 नंबरार. सो हांगासर 7 नंबरार खंयची सायन आसतली, एंड. ओके, सो तुमकां हांगासर पळोवपाक शकता ए इज युअर करेक्ट ऑप्शन. असो आयडेंटिफाय करपाक जाय. ह्यो पॅटर्न जर कळपा खातीर तुमकां हे फर्स्ट स्टडी आसपाक जाय सगळें. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन पळयाच. @ फर्स्ट @ आसा 2 नंबरार. नेक्स्ट डॉलर 4 नंबरार आसा. नेक्स्ट कॅरट जो आसा तो 6 नंबरार आसा आनी नेक्स्ट स्टार ह्यो 8 नंबरार आसा. नेक्स्ट आमकां फायंड करूंक सांगला. सो हांगा सिक्वेन्स पळोवंक शकता तुमी. 2चो टेबल, 2 तुमी 2चो टेबल चलयता पळय, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 नंबरार सायन जी आसा ती क्लोज ब्रॅकेट आसा. ओके, सो हांगा ऑप्शन हांवें तो असो केल्लो. सो ऑप्शन तुमचो बी आसतलो. सो बी इज युअर करेक्ट ऑप्शन.
टेस्ट लिंक जी आसा ती तुमकां सेकंड व्हिडिओन मेळटली ऑफ लेटर आनी सिम्बॉल सिरीज टायपचे क्वेश्चन हांव सॉल्व करतलो तितून.